हो आमचो 5वो वर्धापन दिन आमी केला आणि हेज्या फुडें आमी चिंतला की असोच आयतारच्या आयतारा अशेंच आरती आनी तीर्थप्रसाद करपाचो आणि हेज्या फुडें जावन आमी हेज्यान व्हडलो करपाचो यत्न करतले आणि तशेंच मागता सगळ्या वास्कोच्या लोकांक की हांगा येवन तुमी देवाचें दर्शन घेवचें अशें. वर्धापन दीस ह्या वर्सा आमी साजरो केला. हांगा पयलीं 5 वर्सां पयलीं कांय नासलें. हांगा बेश्टो एक दोंगर आसलो. सो तशें एक बायलेन हांगा म्हातारे बायलेन तिणें हांगा दोंगर खणून देवूळ आमचें तयार केलें. बट अशें तिका पयलीं त्रास जावंक लागलेलो म्हणल्यार तिका शीक पडटाली. सो मागीर तिणें भटा कडेन वचून प्रसाद घेतलो. मागीर आमकां प्रसादार कळ्ळें की एक हांगा कापडाची देवूळ बांद म्हटलें. मागीर तिणें एक देवूळ बांदलें हांगा धाकटेची मूर्ती घातली स्थापीत केली. आनी हेज्या पयलीं आमी इतलो व्हडलो करून ना हो 5वो म्हणून आमी भुरगे फुडें सरले. आमी 4 जाण आमी कमिटी काडली फुडें सरले. श्री कापरेश्वर कला मंडळ म्हणून आमी हो ग्रूप फॉर्म केलो आनी तशेंच हांव ह्या क्लबाचो प्रेजिडेंट जालो आनी वायस प्रेजिडेंट मोहित शर्माकर आनी सेक्रेटरी तशेंच आमी अखिल सदाडेकर हेका केलो आनी ट्रेजरर आकाश नायक आनी तशेंच सगळ्या वाड्यावयल्या लोकांनी म्हणल्यार आमकां हेल्प केलो. आनी तशेंच जे आमकां स्पॉन्सरांनी ह्या वर्सा आमी खूब व्हडलो केलो वर्धापन दीस आमचो आनी आमकां कमीत कमी 150 ते 200 लोक हांगा येवन गेले आनी ह्या सगळ्या म्हाज्या स्पॉन्सरांक खूब थँक्यू म्हणून सोदता.